सेकंड रिडिंग कोण वाचता? यू. तुझे सौशे आयला दोनिया A35. तुझे सौशे आयला दोनिया मोसो तुझी मागून कामका तुझे सौशे आयला दोनिया मोसो तुझी मागून कामका आय तू तुझा सोमेस्ताची doin bagoi goroz amchi ai tu sam samestaci doin bagoi goroz amchi. देव बरो दिसती तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. भयणीन आनी भावनो तुमकां माय मोगाचो योकार दिता. ह्या मिसान म्हणटो घेवनच्याक आयज जावन आसा पेकोवणेचो आयतार. कितल्याश्या जाणांक दुयेंसां जाल्लीं आसा, कुडीची, मनाची, भावनाची, ओतम्याची. सुकले वतीन आमकां देवाचें बेसांव जाय. ताणें आमकां पेकोवणी दिली जाय. तर ह्या वेळार दोळे धांपया आनी हिंचोर आमकां पेकोवणी जाय तें मातशें आमी मनांत हाडया. आमकां वो आमच्यांक. थोडीं जाणां हॉस्पिटलांनी आसात, अंतुरनार आसात घरां. तितलें पासत आयज आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी उतरांनी, कोन्यांनी, चालींतल्यान जेन्ना पातक कोत्ता, आमी जाणूंक जावंक जाय की ताचो परिणाम आमचे कुडीचेर, मनाचेर जाता. ते आमकां पातक खाता. हाका लागून देवाचे बोगसणे आमी मागया. आनी पयले स्वतेर बोगसणे मेळ्ळें की ना, मागीर आमकां पेखोवणी मेवतली. दोळे धांपया आनी काळजांत थावन आमचे पातक कबूल करया आनी म्हणया, हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklut ko, somia kaklut ko, Krista kaklut ko, Krista kaklut ko, somia kaklut ko, somia Page number A4, Moima Deva Kutsorgi, A4. Moima Deva Kutsorgi.
आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सोर्गीच्या राया सर्वोपीता देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकांता सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोम्या देवा देवाची शिली तू संसाराची पाप काढाय आमची काकलूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आज्ञा संगाती देव बापाचे मोहिमेत जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर मागुया सर्वेस्परा आमच्या देवा प्रमाणीक आनी साद्या काळजांनी तूं रावताय म्हूण तुवें आमकां भास दिल्याय तुका फावो तसलें बिराड आमी जावच्याक तुजे खुशे पोरमणे जिवंक आमकां आदार दी हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनांक आमेन देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया लेवी शास्त्राच्या पुस्तका वेलें वाचप मोइजेसाक आनी आरोनाक सर्वेस्परान अशें सांगलें एका मनशाचे खातीर सूज वो गावो वो एक खत आसत आनी ते कोडाची पिडा दिसत जाल्यार ताका आरोन याज्ञिकाशी वो ताच्या खंयच्याय पुता याज्ञिकाशी हाडचो कोडाची पिडा जाल्ल्यान पिंजके आंगाक घालचे आनी ताच्या माथ्याचे केंस उक्ते सोडचे आनी ताणें आपलो वयलो वोंट धापून बोब मारची मेळो मेळो ताका पिडा आससोर तो मेळो उरतलो देखून तो मोळा भायर एकलोच आपलें बिराड करतलो देवाचें उतरें देवाचें वडपकार आमचो जबाब असो जातलो तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय परतून म्हणया तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय गुन्यांवाचें बोगसणें जर मेळ्ळें पातकाचें कोत जर धुवन काडलें मनीस कितलो बागी सर्वेस्परा मुखार जर कोणाक गुन्यांव ना कोणाच्या मनांत जर आडकां नाडकानात तो मनीस कितलो बागी आमचो जबाब तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय पूण हांवें तुजे मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो म्हजें पातोक हांवें लिपून दवरलें ना हांवें म्हळें सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव ओळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातोक बक्षिलें जबाब तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय सर्वेस्परा सवय संतोश भोगात बऱ्या मनशांनो आनंदान मुरगटात प्रमाणीक काळजाच्या सगळ्या मनशांनो येयात संतोषाचे उल्हास सोडात आमचो जबाब तुज्या गोपान हांव लिपून रावतां
आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखून दवरताय. भाग्यवंत पावलो कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिठी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, तुमी जेवतात वो पियेतात वो कितेंय करतात जाल्यार तें सगलें देवाक मोहिमे दिवचे खातीर करात. जुदेवांक वो ग्रीकांक वो देवाचे पवित्र सोबेक कोटी देख दिवं नाकात. हांवें करता तशेंच तुमी करात. म्हजेच फायद्याचें कांय चिंतिनासतना पूण सगल्यांचो फायदो पळोवंक सोमेस्ताचें तारण जावचे खातीर सगले म्हजे कोरण्यांनी हांव सगल्यांक पावोवंक वावुरतां. हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता तसोच तुमी म्हजो पाटलाव करात. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबे रावया. Salves Barak-Zoy, salves Barak-Zoy, salves Barak-Zoy, Zoy. Salves Barak-Zoy, salves Barak-Zoy, salves Barak-Zoy, Zoy. एक व्हड प्रवादी आमचे मदें उपसलो आनी देव आपले परजेक मेळोवंक आयलो. Salves Barak-Zoy, salves Barak-Zoy, salves Barak-Zoy, Zoy. Salves Barak-Zoy, salves Barak-Zoy, salves Barak-Zoy, Zoy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. एक कोडकार जेजू सरशी उपकार मागोवंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोळ करूंक जाता. ताचे चुचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावन म्हणलें, वय म्हाका खोशी आसा, तूं नितोळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचे कोड नाच जाले आनी तो नितोळ जालो. जेजून ताका बेगीनच धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, पळय कोणाकूच हें सांगू नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तूं नितोळ जाला म्हूण ताका गोवायकी खुणा दिवचे खातीर मोइजासान फॉर्मायलोलें दान भेटोय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन परगटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्ती खंयच्याच नोकरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुऱ्या स्वातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगळे कडचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, एके पावटी कितें जालें, एकलो दादलो रातचो चलोन बेतालो आनी सगळोच काळोख आसलेलो. चलता चलता तो वाट चुकलो आनी एका बांयत कसो पडलो, बरोच व्हडलो खड्डो. तो बाबा मारूंक लागलो. उसवाडलें, कोण ती सायडीन वेतालो, ओय ओय म्हण लागलो. पोंगिल्यार तो एकलो दोतोर आसलेलो. ताणें पळयलो ताका, एक प्रिस्क्रिप्शन दिलें आनी घातलें ताजे बांयत उडयलें. कितें कोत्तलो तो, भायर सरोंक जायना जाल्यार. पोत्तून कोण ते सायडींतल्यान वेता तो आयकलो ताणें. पोत्तून ताका व्हडल्यान उलो मारलो. कोण पाद्री आयलो ते सायडीन.
पाद्रीन पयलो ताका बरें बेजार केलो आनी गेलो. मागीर पोत्तून तशेंच जालें. पोत्तून कोण येतालो व्हडल्यान बोवां मारली. पळयल्यार तो एक आदवोकाद. ताणें पयलो ताका म्हणूंक लागलो तूं हातून पडलाय बरें हांव कोर्टान गेलो म्हणटच मुन्सिपालिटीचेर हें घालता आनी केस घालता. गेलो. मागीर पोत्तून तो बाबा मारूंक लागलो. कोण आयलो आनी ताका पळयलो आनी बांयतूच उडकी मारली. अरे तूं बांयत कित्याक उडकी मारली काय म्हूण लागलो आदीं हांव हे बांयत पडलोलो पूण हांव जाणा कसो भायर येवंक जाय पळय तो ताका लागून हांव भितर आयला आनी ताका दाखयलो कशें भाशेन भायर काडूंक जाय पळय तो भायर वचूंक जाय पळय तो. भयणीन आनी भावनो, जेन्ना आमी पातकान पडटा न्हय तेन्ना आमी जाणो कितें जाता पळय तें. आनी अशें जालें की ना दुसरीं जेन्ना पातकान पडटात तांकां आमी तेंको दिवंक जाय. कशे भाशेन भायर सरोंक जाय पळय तें तातूंतच रावपाक न्हय. आनी खूब फाटीं अशें जालेलें आसा. सांत इनासाच्या जिवितान तशेंच जालें. तोय संवसाराच्या ओडीन आसलेलो, ताका व्हडपण करूंक नासलेलें आनी एक म्हणल्यार हितून आपणाक जाय पळय तशें तो जिवीत जियेतालो पूण देवाक जाय पळय तशें न्हय. आनी ताका लागून खूब पातकां कोत्तालो. देवान ताका आपयल्या उपरांत आतां ताका 85 वर्सां जालीं ताका लागून हो कॅलेंडर आमी काडलेलो आसा. म्हणून ताणें कितें केलें दुसऱ्यांक मागीर वाट दाखोवंक लागलो. हेच भाशेन संवसाराचे बुलींत आसतना खूब वायट करूंक पावतात आमी. सान फ्रांसीस शावेरूय हुशार आसलेलो, बरें कोत्तालो पूण संवसाराचे ओडीन आपलें जिवीत सारतालो. ताका सांगलें बाबा ही कितें कोत्तलो तूं सगळो संवसार जोडलो जाल्यार. ताका सांगतालो तो तमराय म्हाका सांगनाका तूं किंकोंत कोत्तालो तूं तेच बांयत पडटलो म्हूण सांगतालो ताका. ना तो कितें परवा करनासलो. मागीर पडल्या उपरांत ताका मागीर हें जालें तो म्हाका शिडकायतालो. ते भाशेन ताणें मागीर आपलें जिवीत बदल्लें आनी इतलें बदल्लें की सगळेंच जेजूक ओपून दिलें. आतां पयले वाचपान आमी कितें पळयलां तितूर कोडकार आसलेले न्ही. कोडकारांक ते सारके पयस नुत्ताले कित्याक हे कोड आसलेले अदुसरे प्रकारचे स्कीन डिजीज कातीचे हें म्हणलें हितून तांकां पयस दवरतालेत कित्याक ते दुसऱ्यांकूय येतले म्हणून. आनी तांकां पयस धरून ताणें म्हणूंक जाल्लें हांव सारको ना, हांव नितोळ ना अशें म्हणून तांकां सांगचें पडटालें. तोंडाक बांदून आतां आमी बांदून आहा पळय तें बरोवणें. म्हणून तांकां कितें करतालो पाद्रीशी वचोंक जाल्लें तो म्हणटालो तूं सारको नाय, तूं पयस राव. आनी सारकें जालें म्हणटूच परतून येवन ताणें सर्टिफिकेट दिवंक जाल्ली वो आतां बरो जालो. पूण कित्याक लागून पाद्रीशी कित्याक पातकाक लागून हें सगळें घडटालें म्हणून. आदल्या तेंपार पातकाक लागून हें घडटालें पूण आतांच्या तेंपार कितें जालां आमी पातकाकूच परवा करिना. पातक कांयच न्ही हें म्हणटा पूण हाचो परिणाम आमचेर जाता. पूण आतां थोडीं जाणां सगळें बरें करतात पूण थोडीं पूण तांचेर वायट कोसळटात. तें कित्याक लागून ती ओदीक जेजू सारकी जालेली आसा. जेन्ना आमी ओदीक जेजू सारकी जाता तेन्ना आमी आमचे पासत न्हय पूण दुसऱ्यां पासत आमी हें सगळें संस्था भोगता. तर हेंय मनांत दवरया. आयच्या वाचपान दुसरें वाचप आमकां सांगता तें आमी सगळ्यो तीन कितें कोत्ता तितलें देवाचे मोहिमे पासत करूंक जाय, आमचे पासत न्हय. तो सांत पावलो म्हणटा कितें हांवें तेच भाशेन म्हजें जिवीत सारलेलें आसा. आतां खूब कोश्ट आनी दोग संस्था हांव पूण हे सगळे जेजूच्या एकवटान कोत्ता कित्याक हे म्हजे पासत न्हय. जेजू सगळें दुसऱ्यांच्या साल्वसा हांव पासत. आनी ते भाशेन सगळ्या सांत भक्तांनी आमकां दाखयल्लें आसा तांच्या जिवितान कशे भाशेन ते जियेताले पळय ते आपल्या पासत न्हय दुसऱ्यां पासत. आनी दुसऱ्यां पासत ते खूब गोश्ट दोग सोंसताले. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय जाल्यार जेजूचें आमी आयकूंक जाय. जेजू पळय कितें करता पळय तो आमी कसलेंय दुयेंस जालें की ना ताचेशी येवंक जाय म्हणूंक जाय जेजू तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूंक जाता. म्हणजे आमी ताका जबरदस्तीन म्हणना जेजू म्हाका कर आतां ना. तुका जाय जाल्यार हें दुयेंस म्हजें सोशिल्लें काड आनी तुका जाय पळय ते प्रमाणे तें सारकें कर आनी म्हाका थाऱ्यार हाड. आनी तो वय म्हणटा पूण तो कितें सांगता ताका वचोन आदले
परंपरे प्रमाणे हाका दाखय, पाद्रीक दाखय, आनी तो वता आनी ते भाशेन करचे आसतना सगळ्या जाणांक परगट करता. हे कित्याक म्हणून जेजू ताका सांगता तूं सांगेना काय दुसऱ्यांक? ते सांगतलेच न्हय वय. कित्याक जेजू एक व्हडली मिलाग करूंक आयिल्लो आसा. ती मिलाग म्हणजे तो आमकां पातकांतली सुटका दिवंक आयिल्लो आसा. आनी तो तें कशें करतलो? आपल्या जिविता उद्देशी तो आमचे पासत मोपतलो आनी हो व्हडलो सॅक्रिफायस ताणें केल्लो आसा. तें ताका दाखोवन जालें. हें विजमितां घडटा तें कोणूय आतां पळय आमचो लोक कितलो घाड्यांगेर बाव येता. ते कितें आमचे पासत मोत्तेले? केन्नाच ना. आमकां मारून उडयत ते, पूण आमचे पासत ते मरचे ना. फकत जेजूनच हो उदाहरण आमकां दिलेलो आसा. जेजूच जावन आसा हो नमुनो, जाणें आमच्या पासत मोगान आमचें पातक आपल्याचेर घेतलां. बोली कसो तो आमचे पासत मेल्ला. आनी ही व्हडल्यांतली व्हडली मिलाग. ताका लागून जेन्ना आमी कुमसाराक वेता आनी आमचें पातक आमी कबूल करता तेन्ना आमकां बोगसणें मेळटा, पेखोवणी मेळटा. आनी ती ओदीक आमी जोडूंक जाय जाल्यार सदांच आमी जेजूच्या एकवटांत रावंक जाय. तो आमकां एकवटान आसा, भितर आमच्या काळजांत आसा. ताका लागून हांव तुमकां सदांच म्हणटा, न्हिदच्या आदीं 5 मिनट जेजूच्या एकवटांत रावात. सगलीं तुमचीं चिंतनां, भावना, अणभव दिसाचे आसा तितले ताचे सोबें दवरात. तातूंतली मेकळी जायात. आनी दोंग गेली की ना जेजू मागीर आमकां थाऱ्यार हाडटा. 1 वरान न्हय, 4, 5, 6 वरांनी. हे भाशेन रातचें आमचें न्हिदप एक मागणें जाता. सकाळची जेजूक एकवटान उठली की आख्खो दीस मागीर सोंपेपणी जेजूच्या एकवटान आमच्यान सारूंक जाता. हें जेजूनच आमकां सांगलां, म्हजे सोबें रिगून रावले शिवाय तुज्यान कांयच करूंक जायना. तर आमी ताचे सोबें रिगून रावच्याक आमचे हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना सुस्कार आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत रिगता. सुस्कार भायर सोडटना आमी आमचें अंतस्करण, आमचो आत्मो त्या सुस्कारान भायर सरता. सुस्कार तर आमी परतून घेना जाल्यार मोत्तेले हांव. तर सुस्कार परतून येता. सुस्कार जावन आसा जिवीत, आनी जिवीत जावन आसा जेजू. तो जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. आनी आमचें सोबें आसा तितलें जेजू सोबें आसा. आनी तें जेजू सोबें दवरूंक जेजूच्या नांवान तें भायर काडया. आनी जेजू 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 म्हणून भायर काडलें म्हणटच सुस्कार काबार जायसर तें भायर पिळोवन वता. आनी भितर आमी नितळ जाता. परतून मागीर आमी ताच्या जिवितान भरोन येता. आनी ताचें सगलें बरेंपण आमचे सोबें भरोन येता. आनी आमी ताचे सारकीं अदीक आनी अदीक जावंक लागता. तेन्नाच की आमी दुसऱ्यांक समजोन घेतले हांव आनी दुसऱ्यांक आमी मदत करूंक लागतले हांव. आमचे वस्तूंगी न्हय, पूण जेजूक एकवटोन. आनी ते भाशेन देवाचें भुरग्यांचें जिवीत आमी खरेपणी जियेतले हांव. आयज व्हॅलंटायन्स डे आसा. लोक व्हॅलंटायन डे म्हणून आपणाक जाय पळय तशें करतलो. खूब कार्नावाल चलता. कार्नावाल म्हणजे सगलें आपणाक जाय पळय तें संवसारांतलें मजा मारपाचें हे दीस म्हणटात. तर आमी ह्या सगल्या लोकां पासतूय मागया आनी आमचे पासतूय. तरी भशेन मागता आसतना आमी आतां उबी रावन आमचो भावार्थ खोलावया. सगळीं जाणां उबी रावया. सोतमानता देवाक, सोरपोटेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोरपोटेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मंजुबी करून घेतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. जेजू सदांच आमचें बरें चिंता आनी आवडेता. तें मनान धरून आमची मागणी देवाक उबारुया.
आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पिडेस्तां सोवे आपलो गवलीक हुस्को आनी वावर करतना पिडेस्तांच्या मानाक फावो तें म्हत्व दिवंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची तकलीफ कर. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी नागरिकांचे भलायकेक अदीक म्हत्व दिवच्या हुस्क्यान पब्लीक हेल्थ कॅर हाचे बाबतीन फावो ते उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दोया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची तकलीफ कर. तरेकवार मारेकार पिडा सोंसतात ती एकसुरपण, कोश्ट आनी निराशीपण भोगतात. तर आमी तांचे कोश्ट लोहू करूंक, तांच्या एकसुरपणांत तांकां सांगात दिवंक, तांच्या निराशीपणांत तांकां बुजवण दिवंक सगळ्या पिडेवंतांक देवाची जेजूची पेकोवणी मागुया. दोया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची तकलीफ कर. कोविड-19 ह्या व्हायरसाक लागून जायतीं जाणां पिडेंत आसात. जायतीं जाणां एकसुरपण भोगतात वो जायत्या जाणांची मोगाची मनशां हे पिडेक लागून मरून गेल्यांत. तांकां सगल्यांक जेजूची पेकोवणी, मरून गेल्ल्यांत तांकां सासणाचें सूख, दुकान आसलोल्यांक जेजूची बुजवण आनी आमा सोमेस्तांक हे पिडेंतली राख आनी सांबाळ म्हूण देवा लागीं मागुया. दोया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची तकलीफ कर. आमची खाजगी मागणी आतां देवा मुखार मांडया. दोया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची तकलीफ कर. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान जेजून आयच्या शुभ वर्तमानांत एका कोडकाराक हात लावून बरो केलो. सोमेस्त पिडेवंतांक जेजूचे पेकोवणेचो हात लाय. तांचो इलाज करतेल्यांक तुजो जिवो अणभव दी आनी आमा सोमेस्तांक सगल्यांक वायट विघ्नांतली निवार. सोरपुदेदार आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेक हाल कोश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळेन आयकून घे. ह्या उचित सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतेल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. वय सायबा, तुवें आतां खूब वॅक्सिनां आमच्या दोतोरां आनी संशोधनांच्या हातांतलीं भायर काडिल्लीं आसाय. तांचो बरो परिणाम आमचेर जावच्याक आनी आमकां सगळ्यांक कोरोना व्हायरसांतली सुटका दिवच्याक आमी तुजे कडेन मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजीचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C4 page 29. आसा जेजू, आसा जेजू. आमची पातकां धुवून काडून निर्मळ काळजां तुका
Jésus, tu vens de l'homme pour Jésus, tu vens de l'homme pour Golti Luca, Asitona, Varatsoka, Duka Beto, Sosar Soklo, Upan Vuru, Luci Mokar, Papa Pavo. Asa Jésus, tu vens de l'homme pour Asa Jésus, tu vens de l'homme pour म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान आनी मागणी आनी देणी सर्वोदिता देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, हे भेटवणी वरवीं आमची काळजां नितळ जावं आनी आमची जिणेची चाल नवी जावं आनी तुजे खुशी पाळूंक आमकां गोठाय मेळूं. हे परी सुर्गीचें इनाम आमी जोडूंक पावूं. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बांदता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वोदिता आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सर्वतायेन जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रोचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंच थारायलें. पूण मनशाक तुज्या सारकेचो रोचलोय आनी आख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजे जणवायेची आनी पदवेची दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखाणूंक तुजे रोचणेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दोलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साशणीक करोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात.
वाढताचो गूट पोरगोटुया तुझ्या कुर्सावानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वोनारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणाणी सोडून जिकाल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेले आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सोरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेलिल्ल्या ते आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टगोती मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पळजोळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कोर म्हणून आमी मागता अनक्वार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे आनी भाग्यवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणांच्या सुखांक आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पददार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून शिकयलेली मागणी आतां आमकां सगळ्यांक पेकोणी दिवच्याक म्हणया आनी सगळीं जाणां आमची घरचीं जीं दुयेंत आसात जीं हॉस्पिटलांनी आसात आनी जांचे पासत कोणूच मागणी करूंक ना तांकां सगळ्यांक आमच्या मागण्यांत दवरया आनी जेजू बरोबर म्हणया आमचे बापा सोर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवच काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी वरोशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोयांचो राखादांतली वाटाय कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर राजीर आसलेल्यांक आनी घरा राजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुर्शे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबें आसूं तुमचे सवें आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. Amen. आमेन. Jesu Moja, D16, page 55. Jesu Moja, kitol mo sobot mo, munsiang zanyar, tachivi tutsikli, tori tushi, kalis pamaltali, makatosot, sorun votsonaka. Tan buklaklia, Moja wot miang Jesu, Moje cantons, sorga velea uria. Ye Jesu bi, tu ca și joraka, tu ce și fai, ca slots macagiuna. Gori banche, dove birat gekle, durbolanche, Jesu bitor solo, tu Jesu cun, tu și umbit cresca, Ione Jesu, gori calzan Moja. Zovatlam, ikits god gen Jesu, god futolio, guri salio nirmo, maka chekon, maka futla saipa, maka haklai, nirmol korundovo. Sarato, ego soria Jesu, gudiang tuve, dole uptekele, dole Moje, ukod barok nakon, dun sorosto, sasnik civitato. Jesu Moja, kitol mo sobot mo, munsiang zanyar, tachivi tutsitli, tori tushi, kalis pamaltoli, makatosot, sorun votsonaka. Tan buklaklia, Moja wot miang Jesu, Moje cantons, sorga velea uria. Ye Jesu bi, tu ca și-am rauta, tu ce și fai, cos lots macagiuna.
जेजो आमच्या काळजांत आसा म्हणटो दोळे धांपया आनी जेजूक एकवटोन रावया आनी जंयसर आमचे कुडींत मनांत भावनांनी पिकोवणी आमकां जाय थंयसर जेजून आमचेर हात लावन तो आतां भितर आहा आमचें सगळें तर भितरल्यान सान तो आमकां पिकोवणी दिता ही पिकोवणी आमी अणभवया आनी आमचेच पासत न्हय पूण जांकां ही पिकोवणी जाय आमच्या घरच्यांक आमच्या इश्टांक मित्रांक आमच्या शेजाऱ्यांक तांकांय आमी जेजूच्या एकवटान हे भशेन भितरल्या भितर दवरया आनी तांकांय पिकोवणी मेळ्ळ्या पुरो म्हणून आमी मागया घेदोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे पोरमणें ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन. आमेन मागुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा सर्गींच्या स्वादीक जेवणान आमचे मुखेल्ले ओतमे तुवें दादोशी केलाय आमचो खरो जीव सांबाळटा तें पोसण आमी सदांकाळ आशेवंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. मातसो सुगत बसात आयचो आयतार पिकोवणेच्या हाच्या पासत भेटयल्लो आसा फुडल्या आयतारा दीस आख्खी दिवशीस यात्रेंत हांगसर वतली सांकवाळी तर ती त्या प्रमाणे नेमलेली आसा थंयचो थान वचपाचें पळय तें प्रत्येक फिरगोज तें तुमकां सांगतली थंयचो थान हांगसर आमी दर दिसा आमचेच म्हणणा हितून कोत्ता पूण तुमच्यान तें युट्यूबाचेर पळोवंक जाता 5:30 पवित्र भोजवण आसता सदां आनी आयताराची म्हणणा हितून 6 दवरता आमी आनी ह्या दिसांनी मिसां 7 आनी 8 आसतात पूण इंग्लीश मीस आमी 6 कोत्ता ह्या दिसांनी तें तुमच्यान म्हणणा हितून पळयना हांगसर लोक इतलो बेगीन येना पूण तुमच्यान युट्यूबाचेर पळोवंक आनी भाग घेवंक जाता आयताराची मिसां हे भाशेन आमचे भाशेन 3 मिसां आसा 7, 8, 9, 15 आनी इंग्लीश भाशेन 10-15 मीस आसता येता तो बुधवार जावन आसा गोबराचो बुधवार आमी 2च मिसां दवरलेली आसा कित्याक तुमी घोडेक तुमच्या फिरगोजेनी वतलीं पूण हांगसर आतां आमकां हुकूम दिलेलो आसा कित्याक आमच्यान हात लावंक जायना म्हणून ते अशेंच शिंपरावंक जाय म्हणटात तकलेचेर पूण तें करचें आसतना हें दुसरी पद्दत बरी एक तुमकां पुडी दितले आमी ते तुमच्यान घेवन मागीर तुमच्यान खुरीस काडूंक जाता तुमच्या कपळाचेर ते भाशेन हे मांडवळ आसतली नोयेनां कुरपेची हांगसर दर वर्सा जातात मार्चाचे 4 येतान 12 पर्यंत हाका फेस्त आसना सायबान एका आमच्या जेजुईट पाद्रीक ही हें नोयेन स्टार्ट कर म्हूण सांगलें हिंच्या वर्सा 1634 वर्सां तेन्ना सान ती स्टार्ट जाल्लेलें आसा हें नोयेन फकत ताका 2 नोयेनां आसा पूण दुसरें हें नोयेन पळय आसा तें ताणेंच सांगलेलें करात म्हणून आनी खूब पिकोवणी जाता म्हणटच मिसां त्या दिसांनी हे भाशेन आसतलीं सकाळचें 6 इंग्लिशीन मीस आसतलें तें सगळ्यां पासत आनी मागीर आमचे भाशेन 3 मिसां आसतलीं 7, 8 आनी 4:30 वरांचेर हांगसर आमी इगोज म्हणटा हितून 4 बंद करता म्हणटच हे फावटी आमी कितें केल्लें आसा तुमकां एक कार्ड मेळटलें पास म्हणटा ताका तुजें नांव बरोवंक जाय आनी हिंच्या मिसाक येता पळय तें त्या प्रमाणे रोंग बदलतलो 6 मीस म्हणटा तो ग्रीन 7 म्हणटा तो आनी एक रोंग आनी हे भाशेन सगळे रोंगीत आसतले कित्याक लागून ते आमकां कळोवच्याक आनी थिजोरी ते तुमकां भितर धाडटले नाल्यार ते बंद करतले तुमकां येवपाक दिवचे ना चड करून 4:30 मिसाक आनी 11 मिसांक म्हणटा हितून कित्याक हांगसर दुसरो
लोक येता म्हणटच तांकां आमी भितर घेना, ट्युरिस्टांक भितर घेना, फकत मिसाक दवरले कित्याक MHA गायडलायन्साक लागून. आनी हांगसर म्हणून हितून एक फिरगोज न्ही म्हणटो तें श्रायन, ताका लागून आमकां थोडे म्हणून हितून त्रास जातात. पूण ते म्हणटच रेजिस्ट्रेशन कशें करपाचें, तुमी फुडल्या आयतारा दिसतान तें रेजिस्ट्रेशन करूंक जाता. म्हणटच तुमचें नांव हिंच्या मिसाक येतल्यात त्या प्रमाणे तुमकां रूम मेळटलो. आनी कितलीं जाणां येतलीं तें तुमच्यान तेतून नोंद करूंक जाता आनी तें कार्ड घेवन येवंक जाय सदांच. बरें, आमचे कडेन कॅलेंडर आसात सांत इनासाच्या जिविताचेर आदारलेले, तो तुमच्यान ते 100 रुपयांक घेवंक जातात. भायर आसात, लोक आमकां मागतालो केन्ना मेवतले काय म्हणून ते आतां हाडल्यात. आमच्या YouTube चॅनलांचेर तुमी खूब जाणां मीस पळयतात, पूण तुमी मातशें सबस्क्रायब करात आनी दुसऱ्यांकूय तुमकां आवडलें जाल्यार दुसऱ्यांकूय सांगात. कित्याक लागून सबस्क्रायब करूंक, आतां आमी खूब वस्तू ताचेर घालता. ह्या दिसांनी म्हणून हितून खुर्साची वाट, पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो त्योस ताणें स्टार्ट केल्लो, तुमच्यान थंयचो तो पळोवंक जाता आनी भाग घेवंक जाता. मागीर सांतांचें जिवीत, दर दिसा सांतांचें जिवीत आसा तें तुमच्यान दोनूय भासांनी पळोवंक जाता. आनी मागीर गॉस्पल रिफ्लेक्शन म्हणजे पवित्र पुस्तकाचेर आयचे म्हणून हितून शुभ वर्तमान आसा ताची थोडी अदीक खोलायेन समजणी थंयसर तुमकां मेळटा. आनी हे भाशेन दुसरे वस्तू आमी थंयसर घालूंक सोदता म्हणून तुमच्यान तें थंयसर वचून पळोवंक जाता. हांव देव बरें करूं म्हणटा सगळ्या जाणांक जाणें हांगसर आमकां मदत केलेली आसा. म्हाकाय म्हणना हितून हांव सदांच काम करतां, पूण म्हजे बरोबर फादर जस्टीन बॉर्जीस आसा, ते आमचे इगोर्जेंत आयलेले आसा. ते कुमसाराक बा बसतात आनी मिसाय बा म्हणटात, तर तांकां हांव येवकार दितां आनी ते हांगसर आमचे बरोबर आसतले. त्याच प्रमाणे जाणीं हांगसर गायनां केल्लीं आसा तांकां वाचपाक केल्लीं आसा, हांगसर मांडावळ करतात, युट्यूबार पासत हांगसर ते वावुरतात, फादर लिंडसे आनी यान. मागीर ह्या सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या वॉलंटियर्सांक खूब तोकोस घेतात ते, तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पुदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें वडोवकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुमगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोबे बापाक वाखाणटा. आमेन. Page 95 F19 Santos Porit Veta. Sanglone tove amka Jesus omia, soundtrack this one uspat soklia, kalzani amcha tukelo daratmo, solto dor